हांव सुंदर जल्मी सिद्धेश्वर हावजिंग सोसायटीन रावतां, साखळे वसंत नगर। आयज जो म्हाज्या घरान इन्सिडंट जाला पळय, हें म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत अशें जावं आमच्या साखळेन तरी अशें जावना। आमच्या वाड्यार इतलो हो सामको सकयल्या लेवलाचो इन्सिडंट जाला। आमच्या वयर ही जी मुस्लीम रावता फॅमिली, ती म्हाका 7-8 वर्सां जालीं म्हाका हॅरेस करता। हांवें कितलेशे फावटी कंप्लेन केले आनी ताका PIन वॉर्निंग दिवन ताका स्टॉप केल्लें। आतां तेजो घोव भायरसून येयला, 2-4 म्हयने जाले आनी आतां ती मेंटली हॅरेस करूंक लागले म्हाका। आनी राती एक असो इन्सिडंट जालो, हांव सगळे हांगासरले एरिया उदक मारून ही सगळी गेटी ओपन दवरून हांव घरान गेल्लो आनी तेंच्या घरान भितर व्हडल्यान कितें आवाज येतालो। आमी तो सदांच येता, आमी तो घेवन बसोंक ना। हांव म्हाज्या भितर बेडरुमान आसलो, बेडरुमानसून किचनान येयलो। किचनान येतकूच बायल न्हांवपाक गेल्या चेडूं आनी हांव किचनान आसा। किचनान येतकूच हांव बेले ते धांवत येयले। धांवत येता तो म्हाका आवाज येयलो, पूण हांवें तेजेर लक्ष दिवना की हें सदांचेंच जाला म्हणून हांव मागीर किचनान रावलो। तो धांवत येयलो, तो म्हाजी बेल मारली। बेल मारतकूच हांव गेटी कडेन येयलो आनी ते पयलीं तेजो चेडो, ते पयलीं तेजो बापूय हांगा येयलो। हांगा येतकूच हांगा उबो रावलो आनी हांव गेटी कडेन येयलो, गेट काडली। गेट काडटकूच तो डायरेक्ट उगतो आहलो सबंद कोयतो घेतलो आनी डायरेक्ट तेणी म्हाजेर एटॅक केलो। हांव एटॅक करतकूच हांव फाटल्यान धांवलो। धांवतो तितल्यान म्हाजें चेडूं येयलें धाकटें, हांगा येयलें। चेडूं येतकूच तेजो चेडो आनी तो बापूय दोगूय जाण डायरेक्ट म्हाज्या हॉलान भितर पावले बेडरुमा कडेन आनी डायरेक्ट म्हाजेर कोयत्यान तेणी एटॅक केलो। आनी एटॅक केल्या उपरांत चेडवान म्हाका एटॅक करता तो पळयलो आनी धुकलून घातलो आनी हांवें जेन्ना म्हाज्या प्रोटेक्शनाक हात वयर केलो तेन्ना म्हाज्या हातीर हो कोयतो बसलो आनी हात म्हाजो हो कट जालो गेलो। मागीर तेजो चेडो येयलो आनी चेड्यान म्हाजेर डायरेक्ट खोड मारली। तो डायरेक्ट म्हाका उडयलो, हांव भिंतीर आपटलो, म्हाजी फाटल्यान तकली आपटली। इतलें म्हणसर बायल म्हाजी बेडरुमान गेल्ली कपडे चेंज करपाक ना। बायल भायर येतकूच त्या चेड्यान कोयतो बापाय कडलो घेतलो आनी डायरेक्ट म्हज्या बायलेचेर एटॅक केलो। तुका काबार करता म्हणलो आनी बायलेक तेणी हात घातलो आनी तेणीन तेजी बायलेची मॅक्सी कपडे सगळे पिनून उडयले। जेन्ना तेणी फर्स्ट एटॅक केलो म्हाजेर, घरान भितर येयलो, हांव इतले मेरेन येयलो गेट काडपाक, तेन्नाच तो डायरेक्ट फुडें येयलो आनी गेट काडल्यान तितले मेरेन हांव असो येयलो। फर्स्ट येताच तेणी हांगासर फर्स्ट एटॅक केलो। फर्स्ट एटॅक करतकूच हांव इतलो फाटीं सरलो। फाटीं सरतकूच तो हांगा धांवन येयलो। हांगा धांवन येतकूच म्हाजी चली हांगासर येवन उबी रावली, गडबडीन येयली आनी भियाली। आनी तेणी म्हाका जेन्ना तो एटॅक करता पळय तेन्ना तेणी म्हाका हांगाच्यान धुकलून घातलो चलयेन म्हाजे। धुकलून घालतकूच तेजो कोयतो मारता तो हात हांवें असो धरलो पळय, तो म्हाज्या हातीर बसलो आनी हांव असो बँड जालो। सेकंड जेन्ना तेजो चेडो एंटर जालो, एंटर जाताच तेणी हांगासर म्हाजेर हांगा खोट घातली, तर उडयलो डायरेक्ट हांव असो आपटलो हे हितून पोजिशनान। आपटून तितल्यान चडून उठलें, बायल म्हाजी कपडे घालून भायर येयली। भायर येतात हांगा येतात इतल्याक पावलो आनी तो चेडो डायरेक्ट कोयतो हातीन घेतलो आनी हे बायलेचेर तेणी हात घातलो। हांव विचारूंक सोदता लोकांक हें कितपत योग्य आसा काय म्हणून, हें खंय मेरेन आमी हेजो विमोड करूं शकता। जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवूय एक भियालो, कित्याक बायलेचेर एटॅक केलो, म्हाजें ल्हान चेडूं आहलें तें भियाता, तेजेर एटॅक केलो आनी एका मिनटा भितर चेडवान म्हटलें पप्पा चल पुलीस स्टेशनार या। म्हणटकूच आमी फाटल्यान वचोंक हेंच्यांनी हे बेगीन भायर कोयतो घेतले आनी भायर पळले। पळयतकूच ते चेडूं येयलें, दार बंद केलें आनी एका मिनटार उठले आनी पुलीस स्टेशनार गेले। पुलीस स्टेशनार वयतकूच थंय हवालदाराक आमी हो इन्सिडंट सांगलो। सांगतकूच तेच्या 10 मिनटांनी ही पुलीस स्टेशनार येयली की अशें अशें जालां म्हणून। तेन्ना हवालदारान ताका सांगलें ती पयलीं येयल्या, तेंचें आयकून घेता जाल्यार आयकून घेवपाची परिस्थितीनूच ती नासली, फक्त ती आपले तेच सांगताली। आनी जेन्ना हो इन्सिडंट तेंच्या हाती भायर गेलो तेन्ना साखळे आउटपोस्टान तेंच्यांनी आमकां बिचोले रिफर केले। आमी बिचोले गेली सगळीं। तेन्ना बिचोले गेल्या उपरांत आमी सामकें रितसर जें कितें आमचेर आहा, आमचेर कितें जो एटॅक केला, हल्लो केला, तेजो आमी सविस्तर PSIक सांगलें। तेज्या उपरांत म्हाजी मेडिकल जाली, हातीचो म्हजो हें जालो, तकलेचो म्हाजो, आनी त्या उपरांत म्हाका मेडिकल GMCन वचून मेडिकल कर म्हणून म्हाका हें दिलो, बरोवन दिलें। आनी त्या उपरांत पुलीस स्टेशनार येवन तेजेर आमी हे ज्या सांगल्या पळय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कंप्लेंट बरोवन घेतली आनी अटेम्प्ट टू मर्डर आनी मॉलेस्टेशनाची कंप्लेंट घालून तांकां राती भितर दवरले। आतां एकूच हेज्या भितर म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, एज अ आमचो आमदार हांव रिक्वेस्ट करतां की आयज आमच्या हें साखळेन घडलां, आयज पर्यंत म्हाका आतां 58 वर्सां, आयज पर्यंत म्हाका खबर ना की अशी गजाल कोणाच्या घरान वचून कोयतो घेवन कापूंक गेल्ली। म्हाका तरी गजाल खबर ना म्हाज्या लायफान। तेन्ना म्हाका एकूच मुख्यमंत्र्यांक रिक्वेस्ट आसा म्हाजो की ही केसीचो तेंच्यांनी पुरेपूर विचार करून निर्णय घेवचो आनी ताका योग्य ते शासन करचें,
जेणे करून की दुसरो कोणी हे करपाक फुडें सरचो न्हू. आमचेर अटॅक केला तो मुजामीर सय्यद आणि अली सय्यद हे राती अचानक आमच्या घरान भितर येयले. आमी कांयच तेंच्या वांगडा झगडोंक ना काय ना आनी ही खबर ही घडल्या भितर ते हांव न्हांवपाक गेल्ली आनी भितर येयले तेंच्यांनी हेका अटॅक केले पर्यंत चेडू म्हणून तो वाचला आनी तेवटेनसून म्हाज्या आंगार हात घातलो आनी म्हाका म्हणलें तूं काय कोपयता म्हणूंक लागलो. आनी बुरश्यो गाळी सारक्यो गाळी सवोन तेंच्यांनी अशें कितें आमकां हितूर सुद्दां येवंक गावोंक ना, वॉलान सुद्दां येवंक गावोंक ना, असो फोन घेवंक गावोंक ना. मागीर पुलिशेन आमी कंप्लेंट करता म्हटले पळय तेन्ना ते दोगूय पळ्या उपरांत आमी फोन घेतले आनी तोचशी नाल्या तोचशी हे करून गेल्या आनी कोयत्यान अटॅक केले. आनी तो ना तर जाल्यार चेडू ना जाल्यार तेका उडयला. आनी अशें तर आमचे सगळ्यांक तर आमकां मारून ते गेल्ले जाल्यार आमी कितें करपाचें. आतां आमी कितें करपाचें ते मुजामीर तो आनी तेजो बापूय आनी तेजी आवय तर येवन बुरश्यो गाळी सवता आमकां. भायर वचोंक ते येयले का भायर वचपाचें ना काय ना. आतां हेजेर तुमी कितें तरी एक्शन घेवपाची, हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाची. आनी आमकां आतां घरान रावपाक सुद्दां भंय दिसता. मुख्य म्हणजे कितें तेंचेर कितें तरी तुमी रिस्क आतां आयज आमकां घडला फाल्यां दुसऱ्यांक घडटले, तेंचो कोण नासचो ना, तेंकां मारून वयतले मागीर कोणाक म्हणून सोदपाचें. तेका लागून कितें तरी तुमी सारकें एक तेंचेर एक्शन घेया. मुख्यमंत्र्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी कितें ते तेजेर एक्शन घेवपाची. माझ्या डॅडी भायर आसलो आतां येयला तो. सो आतां म्हाका एकूच सांग म्हाका एक सांग पळय हांव झगडीन हांव नॉर्मल सारकें सांग कितें जालें कोयतो घेवन कित्याक गेले तितलेंच सांग. खरें कितें जालें तुका राग येवपाक. हांव वचूंक ना. हा पप्पा गेलो तो गेलो. कित्याक गेलो मॅडम तो कित्याक गेलो ना तो म्हाज्या पप्पा इतलो दीस भायर आसलो. सो आतां तो परत म्हाज्या मम्मी फाटी भोंवतालो. सो तेका तो राग आसलो भोंवतालो आनी मारपाक येतालो. सो आतां ना हांव सगळ्यांक सांगून करता म्हाजें आतां लगीन आहा लिस्ट एक म्हाजें तुटलेलें आहा आतां हे सेकंड लगीन थारला एंगेजमेंट म्हणून सगळी जाल्ली. हांव गॅरंटी घेवपाक रेडी हांव बरोवन दिवपाक रेडी आहा. दुसरी गजाल म्हणटा आमी तुका मुस्लीम केले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.